देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आमच्या जिवितांत एक वगत येता की आमकां दिसता की जे भाशेन हांव म्हजें जिवीत जियेतां तें सारकें आसा आनी म्हाका म्हजें ओत्मीक जिवीत तार्यार वो वेवस्थीत दवरपाक म्हाका जबर व्हडले पावंडे वो निश्चय घेवपाची गरज ना म्हणून. आमच्या भोंवतणी जायतें वायट जाता पूण आमी सुस्त आसा वो केन्ना केन्ना आमकां राग येता घडये पूण आमी एक पावल फुडें मारीन हांव खंयचीय परिस्थिती बऱ्याक बदलपाक. जेजू आमकां पयशिल्ली दिश्ट आपणावंक आपयता. मनशाचो इतिहास चोर पदवेदार देव बाप चलयता आनी आमकां आमचें उदारपणी काम करूंक ह्या इतिहासाक शेवट दिवपाक आपयता. आमी सगल्यांनी आमचें जिवीत विस्वाशीपणी आनी जाणवायेन जियोवंक जाय हें समजून की जेजू क्रिस्त येवचोच आसा म्हणून. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून. देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.